हांव पयलीं हांगा वचून आजिलो हॉस्पिटलांनी वचून आयलो आनी आतां हांव GMC कारण तेचे भितर मेजॉरिटी खुबशे जे धोरण आसले ते तो ग्रूप थिवेचो ग्रूप जो वयतालो त्या ग्रुपान आशिल्ले आनी त्यामुळे पयल्या वेळाचेर अशाच पद्दतीची घटना गोंयांत घडली अशी जावं जायना आनी एकूण एक बऱ्या तरेचें प्रिकॉशन आनी काळजी गव्हर्मेंट हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज आसत किंवा हॉस्पिसियो आसत दोनी बिचोली PHC आसत सांखळी बऱ्या तरेन ट्रिटमेंट जी आसा इमिजिएटली केल्ली आसा आनी आतां हांगा पूर्णपणे एक वॉर्ड जे आसात ते पेशंटाक लागून अलॉट केले आसा हांगासर एक 14 पेशंट आतां एडमीट आसात कांय जाण मातशे बरे आसात कांय जाण थोडेशे क्रिटिकल आसात पण पूर्णपणे दोतोरांची टीम त्यांच्या फाटल्यान आसा ट्रिटमेंट करपाक मुख्यमंत्र्यांनी सकाळी हांगा विजीट केली म्हणजे सकाळी ते सगळी कडेन सांखळी बिचोली त्यानंतर हॉस्पिसियो आजिलो हॉस्पिटल आनी मागीर गोवा मेडिकल कॉलेज आमचे लोकल आमदारूय सगळे येवन गेले आनी त्यामुळे सरकारी यंत्रणा पूर्णपणे आनी खास करून आमकां आतां हेल्थ सेक्रेटरी म्हापसा आसात आजिलो हॉस्पिटल आनी त्यामुळे हातूंतल्यान तो भायर काडपाक लागून तातूंतल्यान ते बरें जावचें म्हणून सगळ्यांनी गोंयकारांनी देवा कडेन प्रार्थना करची आनी एक जे ह्या हातूंत इन्सिडंटान मृत्यू पावले त्यांच्या फॅमिलीक एक आधार दिवचो जेणे करून हें दुख्ख सोंसपाक आनी अशें आमी सगळे मागुया अशा पद्दतीचे इन्सिडंट हे जावं जायना आनी त्यामुळे पयल्या वेळाचेर कारण आमी हाच्या पयलीं वाचताले आयकताले गोंयाभर खुबशे अशे खूब गर्दी जाली भगदड जाली आनी लोक मृत्यू पावले पण प्रत्यक्षान पयल्या वेळाचेर आमी गोंया भितर हें आयकतात अत्यंत दुर्दैवी अशी ही घटना आसा आनी त्यामुळे हांव देवा कडेन मागता की सगळे एक बरे तरेन जे पेशंट ट्रिटमेंट घेतात ते बरे जावचे अशें देवा कडेन मागता थँक्यू सर थंयचे कांय लोकांचें म्हणणें आसा की पुलीस मॅनेजमेंट मातसो फेल जाला नकळो हांव तेचेर कशें जाता की एक्झॅक्ट आतां हांव कितें हांवें काय अजून थंय पळोवना त्यामुळे तेचेर आय डोंट नो जें कितें आसा तें म्हाका दिसता त्याची सगळी इन्क्वायरी बाकी गोष्टी मुख्यमंत्री वचून घेतले ताचो आढावो आनी त्यामुळे हांवें काय प्रत्यक्ष पळोवना त्यामुळे हांव तेचेर उलोवप हें बरोबर जावचें ना पण ही एक गोष्ट म्हाका एक अनुभव आयली की बऱ्या तरेची ट्रिटमेंट आमचे सगळे दोतोर आज भितरूय जर आतां पळयलें आसत जाल्यार पेशंटा पेक्षा डॉक्टर मोठ्या प्रमाणात तेची ट्रिटमेंट करपाक लागून सज्ज आसात हांगाय आसात किंवा आमच्या आजिलो हॉस्पिटल आसात थंय आसात सगळ्या हॉस्पिटलांनी आनी इमिजिएटली इन्सिडंट जातकच रातोरात म्हणजे फातोडेरूच जेन्ना कळटकच सगळे डॉक्टर ट्रिटमेंट दिवपाक लागून आयिल्ले आसा आनी एक स्पिडीन काम करतात आनी त्यामुळे बाकीच्या हातून वचना पण इतलें खरें आसा की दे हॅव डन अ व्हेरी गूड जॉब आनी आपलो जे आसा म्हज्या अंदाजान हांगा 14 आसात आनी म्हापसा एक 10 24 प्लस आनीक याद आसात न्ही बाकीचे आनी त्यामुळे एक्झॅक्ट हें ना कारण हांगा वेगळो आसा थंय आसात आजिलो बिचोली हातून आसात त्यामुळे थंयच्यान एकट्याक मागीर ते थंयच्यान शिफ्ट करतात पण हांगा आशिल्ल्यांची बऱ्या तरेन काळजी ऑल स्पेशलिस्ट डॉक्टर जे आसात ते तेंची काळजी घेवपाक लागून सज्ज आसा पूर्ण टीम म्हणजे हांव आतां भितर वयतकच पळयलें की पेशंटा पेक्षा दोतोर थंय तितले आसात आनी इमिजिएटली हांगाय आसात सगळे कडेन रेडी दवरलेले आसा म्हणजे थंय सादारण आजिलो हॉस्पिटलान तांकां दिसता की एखादो चड हें आसा जाल्यार इमिजिएटली हांगा शिफ्ट करप थोडो ट्रिटमेंट PHCन जाता तो थंय करप अशा पद्दतीची एकूण काळजी प्रिकॉशन हे मेजर पण म्हाका दिसता आमी गोंयकारांनी तरी अशा पद्दतीचे इन्सिडंट परत जावं जायना म्हणून सगळ्यांनी प्रिकॉशन घेवप गरजेचो आसा थँक्यू